आमकां सगळीच सारकी आमची कोणूच कामां करिना कसली सुदर्णासन एकूच आमदार आहा पळय हय कामां जायना जायना कामांच जायना म्युन्सिपाल्टीन गेल्यार म्युन्सिपाल्टी कामां जायना कलेक्टरान गेल्यार कलेक्टरां कामां जायना आतां कितें खातीर अडकयता ते जाणा न्हू कितें हाडून दवरता ती कसली कामां ती कसली जाल्यार कामां आमची जावंक जाय जाल्यार आमी वयता जाल्यार आमची कामां जायना आमी अपेक्षा कांय दवरिना म्हणजे कोणाक घालपा तें आमच्या मनानसून आमी मारता अमक्याकूच मारतले म्हण अशें ना तेणी आमची कामां करून दिवपा जाय न्हू कोण निवडून येता तेणी आमी सांगतले तांकां आमच्या दारां येता तेन्ना आमची कामां आहा ती आडोवन दवरल्या ती आमची सोडा म्हणून कलेक्टरान आतां पळय आमचे घोवाची बर्थ सर्टिफिकेट घालपाक घेतलेली आजून दिवना 2 म्हयने जाले इतले पावटी घातल्यो देव फाल्यां आयदेव फाल्यां करता हे फावट म्हाका तरी दिसता कितें तरी एक मिरेकल घडोवंक शकता पावर कितें तरी अशें दिसता कित्याक त्या सपोर्टा वयल्यान आनी लोकांकूय आतां कितें जालां सगळें आमचें डेवलॉपमेंट बरें जालां इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें जाता सगळे बाबतींत सगळें बरें आहा डेवलॉपमेंट लोकांक कितें जाय डेवलॉपमेंट जाय लोक डेवलॉपमेंटा पळयता आयज आमचो पोलेन जालो अटल सेतू जालें सगळें हें जालें खूब सुदारणां जाली आतां सद्या आमच्या मडगांवान सिवरेजचें काम चालू आसा तें बी कंप्लीट वगैरे आसा आनी बरें आसा आनी आमी सॅटिस्फाय आसा डेवलॉपमेंटाचेर सॅटिस्फाय आसा बरो फाटल्यान केन्नाच कन्फ्यूज जावना आनी जावचो बी ना कित्याक ती व्यक्ती अशी जावन आसा की खंयच्या टायमार आमच्या मडगांवकाराची किंवा भायल्या लोकांक सुद्दां सगळीं कामां केल्लीं आसा दिगंबर बाबान आनी फूल सपोर्ट दिगंबर बाबाक आसाच आमचो लोक 100% भाग सरतले सामकें उमेदीर आसा म्हणजे केन्नाय इलेक्शन 24 रिजल्ट केन्ना जावन अशें जालो लोकांक अशें लोक कोणूच रावचे ना तशें कोण बरो काम करता ताका आमी वोटींग मारता न्हू काम आमचो कोण बरो करता तो आमी दिगंबर आतां दिगंबर BJP आसता आमी BJPक वोट मारता दिगंबर आहा थंय तुमचे हय हय दिगंबरान काम केलें तुमचें हय आमचें केलां सगळे घरां नळां आनी घर टॅक्स बी सगळे करून दिल्या हय काय सांगू जायना कोण कितें करता ते कोण एक टायमार तर पावना कोण कितें सांग जाल्यार काम मुखार फाटल्यान करता आमी कितें सांगूंक जाय म्हाका लागना तुका लागना विचारपाक गेला आतां इलेक्शना टायमार कोण येता वोटींग जालें काबार कोण आमकां वळखता तेजे उपरांत कोण मागीर टॅक्स घालता म्हणून आयकलां येता घराचे पूण पळया कितें जाता तें तुम्ही पळयलां कितें जालें हे पूल म्हणनाका आनी कितें म्हणा जेन्ना हांव पणजे कामां वयता आसतना हांवें पळयलां 2-2 वरां 3-3 वरां लागतालीं आज कुट्टाळी कडेन वचपाक पणजे वचपाक इजी जाला म्हापसा वचपाक इजी जाला लोक उदरगत पळयनात लोकांक दिसता ते BJP कितें करता BJP करता आज आमचे हांव खंयचें नांव घेयना सगळे आमगेले आसा पळय गोंयकार सगळे स्किमी घेतात सगळे घेतात वयल्यान BJP कितें अशें म्हणटात तशें न्ही तें एक शेर म्हणपाक सोदता लग्नाच्या वरातीत फटाकड्या फोडल्या 4 लग्नाच्या वरातीत फटाकड्या फोडल्या 4 अगली बार मोदी सरकार 400 पार हे 100% टिकेटी लागून सगळे 4-5 जाणांचे नांव घेयना म्हाका दी म्हणून आनीक हांव मोदीन एक डिसायड केला वालोर कित्याक तेंचे भितर झगडी नाका फाल्यां खूब जाणांचे नांव घेनात नांव घेतलें तांकां वायट दिसतलें 4-5 जाण राविल्ले की म्हाका टिकेट बीन झगडी जाली हे जालें तें जालें लास्टाक डिसिजन सॉलिड घेतलें की टिकेट दिले वर आनी सगळे लोक पॅक जाले Since I am from South Goa, I know that people will take a wise decision on voting the right candidate. See, every person has got an individual problem. And when you sum it up, when you look at it, individual problems from different type of society, each one has got their own ways of thinking. But collectively, when you will look at it, I can see that this time a lot of good things have happened under the BJP rule. But it is the time for people to discuss, use their mind and vote for the right candidate. This is my personal opinion. There are many issues which we basically Goans face.
but there are some issues which we can solve at our level here. There are some issues which we have to go to the center, and we need somebody who will speak on behalf of the Goan community. We want somebody to speak, sit on the chair, but still speak for the society. हांगासर दोगांचें बॅलन्सींग कशें कांय सारकें कांयच कळना. वातावरण तशें आहा. आमी हरशीं सारदी नाशिल्लो, पूण अशें फाटलें अशें कशेंच अशें भोवंक ना. पयलीं कितें आशिल्लें वचत जाल्यार काम करतालो, ना न्ही वचत जाल्यार काम करतालो. पूण आतांच्या इलेक्शनाक हे बसल्या पळय तांकां भोंवचें पडटा. पयलीं भोंवनाशिल्लें. पळय जाल्यार मोदी तयार जावन मोदी भरपूर बरें करता. हांगासर तुका तितलें हें कांय जावंक ना पळोवंक गेल्यार. हय स्टेट लेवलाक तितलें कांय बरें जावंक ना. मोदी तयार जावन बाकीचो उत्तर प्रदेशाक म्हणटा योगी आदित्यनाथ डेव्हलपमेंट बी तसलें जाता. हांगासर तेका जॉबूय ना लोकांक. जॉबूय सामकें म्हणजे प्रॉपर सिस्टम ना. आमी रिटायर्ड गव्हर्मेंट ऑफिसर आमकां खबर आहा आनी आमी लोक त्रासान आहा. आनी कितें आशिल्लें एक CMाचो दरारो म्हण आसता. हाचो दरारो ना. आतां पयलीं आमचो खाशे प्रताप सिंग राणे ताका एक हेंच आशिल्लो तशें दरारो कसो. कोण मेळटा ते कितेंय करप कितें तशें पयलीं लिडरान ते दिसना. ना आतां कांय ना. लोक चिंतताले म्हळ्यार कितें लोकल इश्यू लोकल कॅन्डिडेट न्ही. आतां कितें आसा मोदी आहे तो मुमकीन आहे, पूण तें कितें आसा तें आतां तें तितलें चलत दिसना न्ही आतां. 2 इलेक्शनां तेणी तेजेर काडली. हय पूण आतां कितें आतां लोकांले म्हणटलो बाबा कॅन्डिडेट आनी इश्यूज नॅक टू नॅक फायट आसतली. आनी हो काँग्रेसीचो स्ट्रॉंग होल्ड न्ही पयलींसान. आतां आरजे कितें करता तें पळोवपा जाय. लोकांचें एक्सपेक्टेशन म्हणल्यार कितें सांगपा लोकांचें एक्सपेक्टेशन सद्या तरी गोंयाक कितें आतां MP आहा तो MP बद्दल एक्सपेक्टेशन कोण पाळना. तितलें एक्सपेक्टेशन कोण धरीत ना. आनी गोंय म्हणटा धाकटें न्ही सामकें. MP आज म्हळ्यार MPन तशें बाबा MP कडल्यान कितें कामां करून घेतले आनी आमची सगळी उदरगत जातली अशें कांय जाल्लें न्ही आजून. तशें आमदार आसता, लोकल गव्हर्मेंट आसता, तेजेर चड डिपेंड रावता न्ही. कॅन्डिडेट कसो आसा आनी लोकांक बाबा एक्सेसिबल कसो आसा, एप्रोचेबल कसो आसतलो तेजेर आसतलें न्ही तें. लोक तशें चिंततले. आमी म्हण मोदी म्हण BJP आनी पार्टी म्हण लोक BJP मारताले आनी हिंदू म्हण ते BJP मारताले. आनी आमी फातोर्डा लीड घेतले म्हाका दिसता आनी तशें मडगांव लीड घेतले. हय आनी हांगा हें मोदीच येवपा जायो सेंट्रला सारकें आनी गोंयांक BJP येवपा जाय म्हागे मत. म्हणजे BJP म्हण लोक वोटींग करताले. ना BJP म्हण लोक मारताले. म्हाजें तशेंच हांव मोदी. ज्या जाग्यार मोदी आहा थंय हांव वोट मारतलो. कॅन्डिडेट कोणी आसूं. कोणूय आसूं मोदी म्हाजो मनीस बस.